हांव आर्ल केरी हांगा असलो पांडुरंग गुरव जो ESI मडगांव कोविड हॉस्पिटलान एडमीट आसा तेजे चेडूं उलयतां. म्हाका एकूच सांगपाचें आसा सरकाराक की हे कोविडाचें पळय कितें चल्लां तेजेर मातशें लक्ष दिवचें कित्याक म्हणटा म्हाज्या बापायक थंडी जाल्या म्हणून तेजो चेडो घेवन ID हॉस्पिटलान गेलो. ID हॉस्पिटलानसून तेका पॉझिटिव्ह म्हटलो गोमेकॉन धाडलो जीएमसीन धाडलो. थंय तेका एक रात दवरलो. थंय कितें केलें तें म्हाका खबर ना कांयच कळ्ळें. आनी ते डायरेक्ट दुसरे दिसा ब्रेस्तारा दिसा तेका हितून कोविड हॉस्पिटलान मडगांवां ESIन धाडलो आनी पयरची रात उरलो तो कालची रात उरलो. आनी काल सांजचो तेजो स्वॅब चाचणी आसा पळय ती नेगेटिव्ह येयल्या. पयलीं तेका पॉझिटिव्ह म्हटलो आनी कोविडान धाडलो आनी काल तेजी चाचणी येयल्या ती नेगेटिव्ह आसा. नेगेटिव्ह आसतना सुद्दां तो कोविडान एडमीट आसा प्लस तेज्या बरोबर तेजो चेडो आसा. चेडो कित्याक आसा तर तेका संडासाक वचपाक जायना, उपटलो जाल्यार जायना, तेका धाप मारता. हो तेजो पयलींचोच प्रॉब्लेम आसा. पयलीं पासूनच तेका धाप मारता. पोरू तो ID हॉस्पिटलान 7-8 दीस एडमीट आसलो धापीक लागून. आतां हें कितें म्हणपाचें आमी कितें म्हणपाचें तें सांग. कोविड नासलेल्याक सुद्दां व्हरून तुमी कोविडान एडमीट करता आनी फाल्यां आतां तेका कोविड जालो दोगांकूय जाल्यार हेका जबाबदार कोण तेजी जबाबदारी घेतलो ती सरकारान सांगची म्हाका. त्या खातीर हांव सांगता की प्रमोद सावंतान हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आयच्या पेपरार येयला जो कोविड पॉझिटिव्ह आसा पळय तो हॉस्पिटलान वचोंक पळयना, कित्याक वचोंक पळयना हेजेर विचार करात. ते गोविंद गावडेक सांगले फोन करून की अशें जालां तेन्ना घरा कडेन मातशें पळया म्हणून. सॅनिटायझींग बी करून घेता अशें म्हणून सांगलें खो. आनी कोणीन एकट्यान लक्ष सुद्दां थंय दिलें ना. घरा कडेन तेजी सून आनी दोगां भुरगीं ल्हान आसा. दोगांक घेवन ती बायल घरान आसा. घरा भोवती आमच्या एक सुद्दां घर ना, देगे हातीक कोण ना जाल्यार त्या लोकांनी रावपाचें कशें. मात तरी हेजेर विचार करात कळ्ळें. लोकांक मदत हेल्प करपाची गरज आसा कोविडाच्या टायमार. ही मदत सोडून तुमी तांकां व्हरोन कोविडान एडमीट करतात. आतां त्या भावाक म्हाज्या डायबिटीज आसा प्लस तोय दम्याचो. कोविडान तेका नेगेटिव्ह आसतना तुमी घातला व्हरोन थंय. आतां तेका कोविड जालो जाल्यार तेजी जबाबदारी कोण घेतलो तो म्हाका कळोंक जाय. कोणी घेवपाची कोण सरकारान आतां हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा काय ना तें सांग म्हाका. आनी आमी जर थंय कित्याकूय हेल्पाक वयतली कशी वयतली. कोविड तुमी पॉझिटिव्ह म्हटला तेका. पॉझिटिव्ह म्हटला आसतना आमी थंय कशी तेका हेल्प करूंक वयतली. तेन्ना आमची एकूच मागणी आसा प्रमोद सावंता कडेन किंवा हेल्थ मिनिस्टरा कडेन तेका कोविडानसून घरा धाडचो. आमी होम आयसोलेशनाचेर तेका दवरतात आनी घरा कडेन सुद्दां कोविडान मरता जाल्यार मरो. ते कोविड हॉस्पिटलान मरच्या पेक्षा घरा मेल्लें चड बरें असो तो भाव म्हाजो सांगून रडटा. कितें करपाचें हेजेर ती तुमी सांगा. असल्या गरीब लोकांनी कशे हे हाल काडपाचे. थंडी जाली कोविड, खोकली येयली कोविड, आनी कितें जालें कोविड. सगळेच आतां थंडी जाल्यार सगळेच लोक कोविड. कितें तरी ते रिपोर्टाचेर लक्ष. आनी तेजो नेगेटिव्ह रिपोर्ट येवचे पयलीं हांव म्हणटा कोविडान तेका एडमीट केलोच कसो. तेका बांबोळे दवरात. आतां तेका फाल्यां सकाळीं तुमी पॉझिटिव्ह म्हटला आनी काल तेजी टेस्ट येयला नेगेटिव्ह. तेन्ना फाल्यां तेका घरा हाडलो आनी धर धापीक लागून तेका खंय दुसऱ्या हॉस्पिटलान व्हरचो पडलो जाल्यार तेका खंयचें हॉस्पिटल घेतलें. जावं शेजार सामार आमगेर कोण येतलो. घरा कडली कितें स्थिती आसा तेजेर तुमी कोणी तरी लक्ष दिवपाचें गरज आसा. पंच जावं सरपंच जावं कोण MLA आसा तेणी कांयच ना. म्हणून लोकांक मारून उडोवपाक थंय व्हरतात अशें दिसता आमकां. आतां लोकांक हे कोविडाचें जे तुमी हे निमित्त करून कोविडान एडमीट करता लोक हाल म्हाका लोकांकूय सांगून दिसता. लोकांनी हेजेर उलोवपाची गरज आसा. कोणूच उलयना. आपल्याक त्रासूय जाल्यार कांय सांगना कित्याक फाल्यां सकाळीं हॅरेस करतले, कित्याकूय आमकां त्रास करतले अशें ते लोकांक दिसता आसतलें. कोविड नासतना सुद्दां थोडे लोक पॉझिटिव्ह असलेले फाल्यां हॉस्पिटलान वयचे ना. कित्याक
पॉझिटिव्ह थंय ऍडमिट जे जाल्ले ते लोक येवन घरा कितें सांगता कोविड हॉस्पिटलान इतके वचपाचें ना, थंडी सुद्दां जाली जाल्यार तूं वचो नाका अशे लोक एकामेकाक सांगतात। घरा रावन मेल्यार जाता पूण कोविडान वयचें न्हू, कोविडाची चाचणी करूंक वयचें न्हू अशे लोक सांगतात। फाल्यां सकाळी हेका लागून कोविड चड पसरतलो आनी तेका जबाबदार आसतलें सरकार। माझी एकूच मागणी आसा, जो पांडुरंग गुरव आर्लकेरी फोंडा हांगासलो कोविड हॉस्पिटलान जो ऍडमिट आसा तेका हेल्थ मिनिस्टर किंवा प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्यान कसोय उपाय करून हाडून घरा सोडचो। तो घरा मरता सुद्दां जाल्यार मरो, 80 वर्सांचो तो, तेजे आमकां काय पडलेले ना। फाल्यां सकाळी तो मेलो सुद्दां जाल्यार व्हडले दुख्ख आमी घेवन बसची ना। 4 भयणी आनी एक भाव आमचो, त्या भावाक कितें जाय जाल्यार मागीर मात ओगी रावची ना। भावाक डायबिटीज आसा, तेका जर कोविड आपटलो आनी जर कितें जालें तेज्या भुरग्यांची जबाबदारी सरकारान घेवची पडटली। इतकेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां।